गोंयांत गोरवांच्या मांसाचेर बंदी घालचे ना म्हणून सरकार अजूनय स्पश्ट उतर दिना. बिफाचेर बंदी घालची काय ना ताचेर गोंय सरकार 2 वा 3 म्हयन्यांत निर्णय घेतलो म्हणून जनावरां सांबाळ मंत्री रमेश तवडकार उलयला. 26% गोंयकार बीफ खाता म्हूण मिडियान आडवे तिडवे प्रस्न विचारूनय तवडकार म्हणटा सरकार ह्या गजालीचेर विचार करून कितें तें थारायतलो. नॅशनल प्रेसिडेंट अमित शाह येयलो तेन्ना ते सांगलेले की बिफाचे की इट डिपेंड अपॉन द स्टेट गव्हर्मेंट तुमचे कितें नाही हाजेर मरे योग्य विचार करून आमी सगळे जे आसा गव्हर्मेंट विचार करतलो आनी ताजेर कितें डिसिजन घेवपाचें घेतलें कितें म्हणटा नाही ताजेर एक विचार करता मरे आमी गोंयच्या हातूंत जो एकंदर विचार करून आसा न्ही गोंयच्या सगळ्यांचे व्ह्यूज आयकून घेवन आमी ताजें कितें करपाचें करूया. हय बरोबर मिनिस्टर जाले की कांय विशया संदर्भात आसा न्ही एक योग्य डिसिजन नाही आमी दिलात न्ही रे हाजे पयलीं सुद्दां जे आसा न्ही जे काय फेस्टिवल टायमाचेर सुद्दां आमी जो प्रोवायड करपाक जाय तो करून अवेलेबल करून दिलात न्ही. No, what I'm Government saying is, why are you thinking about something when 26% people eat beef? Yeah. Why are you even thinking about something? I mean, can't you say that there can be no ban? कि ban नहीं हो सकता? नाही गोंयचे एक 26% पॉप्युलेशन जे आहे म्हणून आमी ताजो विचार करून पयर आमी तांकां सेल केलं न्ही आमी ताजे एक योग्य डिसिजन तो कब तक डिसीजन हो जाएगा? जाता एक साधारण एक फुडले 2-3 महिने भितर हांव सारकी योग्य ताजे बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह गोंयांत आयिल्लो तेन्ना ताकाय मिडियान बीफ बंदीचेर विचारिल्ले. तो राज्य सरकारान संबंधीत घटकांकडे उलोवन घेवपाचो निर्णय इतलेच तो उलयलो. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. बीजेपीन खासा दर्जो दिता म्हूण सांगून गोंयकारांक फटयले. बीजेपीन खासा दर्जाचो मुद्दो विधानसभा आनी लोकसभा वेंचणुके पुरतो वापरून घेतलो. आतां यू टर्न घेवन गोंयकारांचो विस्वासघात केला म्हूण काँग्रेसीचो खासदार शांताराम नायक उलयला. बीजेपीचो अध्यक्ष अमित शाहान खंय खासा दर्जाच्या विशयाचेर गैरसमज करून घेतला. लँड रेव्हेन्यू कोडांत दुरुस्ती करून कांयच जावचें ना. गोंयकारां खातीर संविधानीक दुरुस्ती जायच म्हूण खासदार शांतारामान स्पश्ट केलां. This is because now the Chief Minister of Goa, Mr. Shivkant Parsekar, has made a statement the other day that Goa government is not going to pursue the issue of status quo, special status with the central government. Entire Lok Sabha election, also assembly elections, this was one of the main issues which BJP took during election time vigorously, and now they have made a total U-turn. Special provisions under Article 371, which Goa is asking, is different from special category. लँड रेव्हेन्यू कोड कायद्यान दुरुस्ती करून गोंयच्यो जमनी सांबाळपाक शक्य ना म्हूण खासदार शांताराम म्हणटा. गोंया खातीर संविधानाच्या 371 कलमा खाला खासा तरतूद करची पडटली म्हूण शांताराम उलयलो. I am telling you, it is not possible to protect the land of Goa and Goans by amending land revenue code. Even agricultural land you cannot protect the way an amendment to Constitution 371 can do. I am very clear on this point. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. सरकार आश्वासनं दिता ती तांणी पाळपाक जाय. सरकाराक 3 वर्सां जालीं तरी अजून म्हायती आयुक्त नेमिल्लो ना. लोकशाहीत पारदर्शकता म्हत्वाची. त्या खातीर म्हायती हक्क कायदो म्हत्वाचो म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणे उलयलो. झारखंड 70 दवरिल्ल्या 3ऱ्या ग्रामीण म्हायती अधिकार संमेलनात राणे उलयतालो. प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियानाचे गोंयांत 3 तेरा जाल्यात म्हणून राणे उलयला. त्यांनी जी आश्वासनं दिलेली होती त्याची त्यांनी पूर्ती केली पाहिजे. परंतु आता 3 वर्ष होऊन गेली, माहिती अधिकारी नाही. चीफ कमिशनर आला आणि गेला. त्याच्यावर लोक आला आणि गेला. मी तरी वस्तुस्थिती जी आहे ती तुमच्या पुढे मांडतो. तर सरकारवर काहीतरी अंकुश पाहिजे.
ह्या गोष्टी योग्य तऱ्हेनं अंमलात आणण्यासाठी माहिती अधिकारी मग माझं नाव घेतलं गेलं तुम्ही मायनॉरिटीमध्ये आहे. सरकार जेव्हा बोलले तेव्हा माहिती अधिकारी त्यांचा येईल. सरकारला वेळ कधी मिळतो. प्रत्येकान हाजो जर यूज केलो जाय हातूंतल्यान खूब निष्पन्न जाता. आज आमचो ग्रेटेस्ट डिफेक्ट म्हणजे करप्शन आणि RTI म्हजे कोतान इज एन एंटीडोट टू करप्शन. फक्त तो बरे भशेन वापरपाक जाय. कोणी मागून जाता, सगळ्यांक मागून जाता. आणि PIO फंक्शन अशें आसा कोण मागता ताका दिवचें. सपोज जाका बरोवपा येना ताका बरोवपाक हेल्प करचो. आनी कोणी डिसेबल्ड बी जर आसलो जाय तर ताका सगळे तरेन हेल्प करचो अशें कायदें आसा. की सपोज इन्फॉर्मेशन मागलें 30 दीस भितर दिवपाक जाय आनी सपोज 30 दीस भितर दिलना तर तांकां पर डे 250 फायन आसा आनी त्या भायर इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिवपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत मिरसांगाचें पीक बरेंच वाडलां. ह्या सिजनांत गोंयची मिरसांग बेळगांवच्या मार्केटांत पावल्या. मार्च ते एप्रील मजगतीं 17 टन मिरसांगेचें पीक गोंयच्या शेतकारांनी काडलां म्हूण शेतकी मंत्री रमेश तवडकरान मिडियाक सांगलें. कर्नाळे शेतकी खात्याच्या मुख्यालयांत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो. शेतकी खात्यान मारिल्ल्या पावलांक लागून गोंयांत भाजयांचें पीक आनी खास करून मिरसांगेचें पीक वाडलां म्हूण शेतकी मंत्री उलयला. निशा प्रकारच्या मिरसांगेचें पीक बरेंच वाडलां. पीक वाडिल्ल्यान ही मिरसांग बेळगांवां निर्यात करची पडली. दिसाक सुमार 5 टन मिरसांगेचें पीक येता. म्हाका सांगपाक आनंद जाता की वेजिटेबल जे प्रोडक्शन किंवा स्पेशली चिली निशा वेरायटीज हाजें प्रोडक्शन गोंयाक प्रचंड आयिल्लें आसा. बाकीच्या सगळ्याक ग्रोथ जाल्लोच आसा पण मोठो डेव्हलपमेंट आसा वेजिटेबलाक जाल्लो आसा. म्हाका सांगपाक आनंद जाता की हाजे पयलीं आमी की बेळगांव किंवा बाकीच्या भागांत आमी भाजयेचेर आमी डिपेंड आसताले आनी म्हाका सांगता 70% म्हणजे सादारण 25% किंवा 10-20% बी गोंयांत कल्टिवेशन जातालें. पण गेल्या 3 वर्सांच्या कालखंडा भितर की शेतकऱ्यां भितर वेगवेगळ्या प्रकारचे मोटिवेशन सीड्स आपले दिवन किंवा बाकीचे कम्युनिटी फेन्सिंग किंवा बांय बांदपाचे दृश्टिकोनांतल्यान जें सहकार्य तांकां मदत करपाक जाय अशे तरेचें सगळ्या प्रकारचें सहकार्य शेतकऱ्यांक आमी दिल्लें गेल्लें आसा. मग त्या आदाराचेर की ह्या वर्साक चिली जी आसा ग्रीन चिली मनीषा वेरायटीची ती आमी रिवर्स ट्रेंड सुरू केल्लो आसा की हांगसा कोण गोंयांतल्यान बेळगांव ती गोंयांक एक्सेस जावन की आमकां बेळगांव व्हरची पडली. अशा तरेचो ट्रेंड गोंयांक पयल्या फावट म्हाका दिसता हाजे पयलीं केन्नाच आमकां असो तरेचो ट्रेंड केन्ना आयकुपाक मेळना पूण तो ट्रेंड सुरू जाल्लो आसा. न्ही दिसाक 5 टन सुद्दां आयिल्ले आसा. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. घेऊ एक विराम.